तुमका खरें सांगू आयज न्हू म्हाका खऱ्यानीच न्हू तुमची हेल्प जाय. कोणाक जाय ते घेत येवपाचें मगे ना म्हणचे ना मगे काप. हांव आयज परत येयल्लेलें आसा प्रिया दिदी कडेन कपडे शिवपाक. हांवें खंयचो तरी सिलेक्ट केल्लो आहा आनी पाशयासूच ना. बेगीन चाल 100रांक 4 किलो आनी 100रांक 3. हे पळयात गायज हांवें भितर रायस घातलेलो. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशे आसात तुमी? होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात. सो गायज आयज न्हू हांव खूब 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 सारकें हॅप्पी आसा कित्याक की आयज म्हाका अवी व्हरपाचो आसा कपडे घेवपाक. आयज म्हाका अवी व्हरपाचो आसा शॉपिंगेक. ये सारकी मज्जा. अवीन म्हाका सांगलेलें कितें जाणां 3 सुमार रेडी जा म्हणून. आनी अवी तर आजून ना. आतां जाल्लेली आसा 4:30 आनी अवीची कांय जागूच ना. म्हाका दिसता कानान तेल घालता कसो. पण ना गायज, आमची न्हू शॉपिंगेची प्लॅनिंग 10 दीस पयलींच जाल्लेली. पूण कित्याक ना कित्याक कारणां खातीर आमी न्हू घरात कडेन उरतालीं. शॉपिंगेक वचोंक पावूंकूच नासली. पूण आयज हांव फायनली वयता म्हाका कपडे घेवपाक. येस 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 गायज, खरें सांगात कपडे घेवपाक कोण कोण एक्सायटेड आसता? म्हाका जाल्यार कपड्यांची शॉपिंग करपाक खूब आवडटा. म्हाजें फेवरेट कितें जाणा, कपड्यांची शॉपिंग, परत लिपस्टीक, काजल आनी हांव तोंडाक चड कांय यूज करिना. हे दोनूच लायता आनी फक्त पॉन्ड्स पावडर लायता. तितूर तर इतकें एक्सायटेड ना. पूण म्हाका न्हू चड आवडटा ते कपडे घेवपाक. आनी म्हाज्या भाशेन तुमकांय आवडटा आसतले ती तर गॅरंटेड आसा. आनी तुमचोय बी शोना जा हजबंड तुमकां असोच करता शॉपिंगेक वयच्या टायमार सदांच लेट येता काय ना ते आमकां कमेंट करून सांगात हां प्लीज. आनी मातशें तुमी कमेंट घालात की बाप अवी अंकिताक सदांच शॉपिंगेक टायमार व्हर म्हणून. कळ्ळें न्हू? आयज म्हापशा पळयात, म्हापसा आयज फूल भरलेलें आसा. पळयात कितल्यो गाडयो आसा त्यो. चल या. आनी पाशयासूच ना. बेगीन चाल चल या करून. जेन्ना चेडवां बी एकटी येता पळय तेन्ना सुशेगाद न्हू शॉपिंग करपाक गावता. चेड्यांक केन्ना शॉपिंगेक हाडपाचेंच न्हू वांगडा. पूण कितें आसा, म्हाका घेवन तर रवी दितलो न्हू आपणा पयशाचे म्हणून हांव ते कांयच घेवन येयला. सो गायज पळय हांगासर आमी शॉपिंगेक येयल्या. हांगासर खूब वरायटी आसा. हांवें एक खंयचो तरी सिलेक्ट केल्लो आहा तो मागीर तुमकां दाखयता शिवून जातकूच. हो घेतला वाडदिवस न्हू आमच्या देवळाचो त्या खातीर. होतोच जाय मग तुका? हय होच जाय म्हाका. आतां आमी पळयता केक. अवीक केक चड आवडटा म्हणून अवी आपणाक घेता आतां फ्रूट केक. पळया काका कडेन पळया पळया बिबे येयल्या बिबे. कोणाक जाय ते घेत येवपाचें मगे ना म्हणचे ना मगे काबार जालें म्हणचे ना मगे. काबार जालें मागीर खंयचे खंयचे तोरा पळय तोरा पळय सगळें जाय तोळशी आहा पळय. निरपणस आहा. निरपणसी आहा. म्हाका सांग कितले दीस जाले येयले हे बिबे? 2 म्हयने जाले. 2 म्हयने जाले येवन? तुका 2 म्हयने जाले खंय तू म्हाजें आयका नाय. आवय दिगे 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 म्हाका दिगे. हे पळय आमी घेतल्या थोडे घेतल्या न्हू गे 100राचे घेतल्या. आत गायज ह्या न्हू आमच्या म्हापशेचे भाजयेचे बाजार. पळयात केदो व्हडलो आहा. हेतूर सगळ्याक भाजयो गावता. हांगा सगळ्याक भाजयो आनी मातशें हांगासर न्हू सवाय आसता. पळयात केदो आहा तो मार्केट. पळयल्यात हेच्या भितर सगळ्यो भाजयो घेता. कशे रे किलो कांदे? 100रांक 3 किलो खंय कांदे. 100रांक 4 किलो आनी 100रांक 3. आमकां धाकटेच जाय न्हू. ते दी बरें आहा. लसूण पळय बरी येयल्या. कशी रे बाबा? पाव किलो 60 रुपीज. पळय बरें येयल्या. सो गायज एक पळय हांव आयज परत येयल्लेलें आसा प्रिया दिदी कडेन कपडे शिवपाक. दिदी कशें आहा तूं? गड हे पळय हांव येयला तुका आतां कपडे शिवपाक. चाव कितें चाव सगळेच चाव. बरो दिसताले लांब पयली केल्ले पात्रांव ओ पात्रांव उठ रे.
तरी धरताला धरतो माहिती जायला पण आमच्या दीदी बहिणी कशी? हे माजरांक झोपाळो एका पळय काय बरं सोफा गेला बसपाक बाय गादी बिदी घालून जाप करून बाहेर सोरोंग हा तो ही माजरांची बॅड सॉलिड थंड सो गायज फायनली आम्ही घरा कडेन पावलेली आसा आमकां आनीकूय कितें कितें काम आसलें बारीक सारीक ते केल्लेले आसा आनी आतां जाल्लेली आसा रातची 9:30 आतां घरा पावताच म्हणसर म्हाजी तकली सारकी फोडूंक लागल्या कित्याक जाणां गाय घरा पावता म्हणसर आतां रांदचें पडटा न्हू म्हणून कितें रांदूंक तेच कळना हे पळय लागींसून दाखय हे पळय आवय तू बरो मरे पाय वयर करून बी बसलाय हा तकली वर करून बसो आता कितें रांदूंक ते फटाफट सांग पळोवया माझी फेवरेट डिश आप तुवें काल केल्लेले हय कुल्ल्यांचे शेकशेक हय ते शेकशेक इल्ले उरलेले आसा हय आनी म्हाका तू तो फ्रायड रायस कसो करता पळय शेकशेकांचो हय तो करून दी प्लीज म्हाका तो खूब लायक जाता आय लव इट सो गायज अवीक खंय शेक फ्रायड रायस करपाक जाय खंय तुमी बी फर्स्ट टायम नांव आयकलां आसतलें पूण गायज तुमकां खरें सांगतो फ्रायड रायस इतलो टेस्टी लागता आनी सारको सोंपो इजी तुमकां बी म्हाज्या भाशेन आळस येता न्हू रांदपाक बी जाल्यार तुमी तो फ्रायड रायस करूं शकता चल गायज फटाफट रांदया आमी तुमकां तेजी रेसिपी शेअर करतात याद म्हाज्या बरोबर सो गायज शेक फ्रायड रायस आमचो रेडी करपाक लागून हांवें हांगासर घेतलेले आसा टमाट कांदो आनी एक घेतलेली आसा मोठी कॅप्सिकम आनी पळय ही गायज न्हू म्हाजी कालची उरलेले शेक इतलेशेच आसले कळ्ळें न्हू तुमकां पुरो इतले सुद्दां चलता हेज्या पेक्षा कमी सुद्दां आसा न्हू 2 चमचे जाल्यार सुद्दां चलता कळ्ळें न्हू गायज चला आतां फुडलो प्रोसिजर तुमकां दाखयता हे पळयात गायज हे जावन आसा आमचें फर्स्ट स्टेप कितें की हांवें दवरलेली आसा गॅशीर एक बरी शिकायल तितून इल्लेशें घातलेलें आसा तेल आनी तेल बरें तापलेलें आसा आतां भितर कितें घालप जाणाय फर्स्ट पळय इल्लोसो कांदो घालता हे पळयात गायज हांवें जो ऑनियन आमचो कट केल्लेलो तो हितूर घातलेलो आसा आनी हेका मातशें न्हू अशें फ्राय करप पळया गायज आमचो न्हू कांदो बरो शिजलेलो आसा आतां हांव हितूर घालता टमाट गायज ह्यो जेन्ना फ्रायड रायस करता पळयात तेन्ना न्हू कांदो न्हू सारको तांबडो जायसर फ्राय करनाका ता मातसो असो ट्रान्सपरंट जालो न्हू काय भितर टमाट घालप सो गायज टमाट शिजता हांव हितूर घालता इल्लोसो गरम मसालो हे पळयात गायज आमचे टमाटर बरे शिजलेले आसा आतां हांव हितूर घालता आमची कॅप्सिकम लास्टाक आतां न्हू हे सगळें शिजपाक लागून एका न्हू सारकी 4 मिनटां जावं 3 मिनटां धांपून दवरपाचें गायज पळयात आमचे हे वेजिटेबल्स बरे आतां शिजलेले आसा आतां हितूर हांव घालता मॅगी क्यूब अरे पड न्हू रे सारके हांव लास्टा हितूर घालता आमची शेक काल केल्लेली पळयात उरलेली ती हे पळयात गायज हे हांवें आतां हितूर शेक घातला पळयात वेजिटेबल्सान ते न्हू बरें हितूर मिक्स जावपाक जाय आनी तितूर हांवें मॅगी क्यूब्स घातल्या न्हू सो मॅगी क्यूब्स बी बरो लागपाक जाय सगळ्याक मेन थिंग कितें आहा जाणा हांवें न्हू हितूर मीठ यूज करूंक ना हांवें 2 क्यूब्स घातल्या सो तुमकां समज चड सॉल्टी आवडटा जाल्यार तुमी इल्लेशें सॉल्ट सुद्दां घालपाक शकता हे पळयात गायज हितूर हे आतां बरें मिक्स जाल्लेलें आसा आनी आतां हांव हितूर घालता आमचो लास्टाचो मेन हिरो रायस हे पळयात गायज हांवें भितर रायस घातलेलो आसा मेन थिंग कितें आसा जाणाय गायज आतां न्हू हांवें हितूर घातलेलो आसा जिरा रायस पूण जेन्ना म्हाजी हितूर मम्मा सेम फ्रायड रायस करी पळय असलो तेन्ना न्हू ती सोसायटीचे तांदूळ घालताली तेन्ना न्हू आमी सोसायटीचे तांदूळ खाताली आतां आमी ह्या 3-4 म्हयन्यान जिरा रायस यूज करता कित्याक की सोसायटीचे तांदूळ न्हू बरें येयना मेन थिंग कितें आहा जाणाय गायज हेका न्हू असो स्पेसिफिकूच रायस जाय म्हणून ना तुमचे कडेन आहा जाणाय
कसलो तुम्ही रायस हेतूर यूज करपाक शकता. पळयात गायस कितलो यम्मी दिसता तो. आणि हांगासरूच आमचो ह्यो क्रॅप्स फ्रायड रायस रेडी जाल्लो आसा. आनी हांवें पळय हितूर डांगे घातल्या. हे डांगे सोदूनी हवीक आनी फोडून खावनी. सो गायज तुमकां खरें सांगूंक आयज न्हू म्हाका खऱ्यांनीच न्हू तुमची हेल्प जाय. हांव न्हू सद्याक कन्फ्यूज जाल्लेलें आसा. प्लीज गायज म्हाका हेल्प करा. कितें कन्फ्यूज जालें तूं? सो गायज हांवें न्हू म्हाका कपडो हाडलेलो आसा शिवपाक लागून. कसलो कपडो? चुडीदार शिवपाक लागून हाडलेलो आसा. पूण तो खंयच्या पॅटर्नान शिवप तेंच म्हाका कळना. सो प्लीज गायज तुमी म्हाज्या खातीर पॅटर्न सिलेक्ट करून सांगात न्हू खंयचो तो. कमेंट करात आनी सांगात. सो गायज पळयात ह्यो जावन आसा म्हाजो पयलो पॅटर्न. ह्यो जावन आसा दुसरो. ह्यो जावन आसा तिसरो. आनी ह्यो जावन आसा चवथो. आनी ह्यो जावन आसा पांचवो. तुमी न्हू हांवें नंबर सांगला पळयात तो नंबर न्हू कमेंट करून सांगात. तेजे वयल्यान म्हाका कळटलें की तुमकां खंयचो आवडला. सगळ्यात कालवात पॅटर्न ना बरें हा पॅटर्न ते बरें दिसना. तुम्ही सिलेक्ट करात गायज. कच्चार काय दिसता. तुका बरें दिसना न्हू. तुका हांवें सगळ्यात दाखयलें तूं सगळ्यात बरें दिसना म्हणटा. म्हणून म्हाका न्हू आमच्या युट्यूब फॅमिलीक विचारचें पडटा. सो गायज अवी तर म्हाका न्हू खंयचो चुडीदार म्हाजेर बरो दिसतलो तें तर कांय सांगिना. कित्याक की अवी मातसो जेलस जाता दिसता. सो प्लीज गायज तुमी तरी म्हाका कमेंट करून सांगात. म्हाका खऱ्यांनीच हेल्प जाय तुमची. सो गायज तुम्ही पळयल्लो आसा आमचो आयचो ब्लॉग. आनी आमी गेल्ली म्हापसा कपडो हाडपाक. कपडो आमकां व्हेरी चीप रेटीन गावलेलो आसा. आनी ऑल थँक्स टू प्रिया. शी इज अ वंडरफूल आर्टिस्ट. चड बरे कपडे शिवता. आनी आमी वार्शीक अंकिता न्हू तेजेच कडेन कपडे शिवता. जे ट्रेडिशनल आसता कपडे खबर आसा सलवार आनी कितें कितें ते सगळे अंकिता थंय शिवता. आनी ते सलवारूच न्हू खूब तरेचे कितें कितें हय क्रिस्तांवांचे वॅडींग गावन बीन सगळे शिवता. बट अनफॉर्च्युनेटली ते चेडू भुरगे जावन हांव हांगासर तेजो नंबर घालूं शकना. बट कोणायकूय तेजे कडेन वॅडींग गावन बीन कितें शिवपाक जाय आनी तेजो नंबर जाय जाल्यार पयलीं म्हाका कॉन्टॅक्ट करा. ओके म्हाजी इंस्टाग्राम आय डी आहा अविनेश बिग बॉय टॉयज. नाल्यार मस्तीकोर गोवन्स इंस्टाग्राम आय डी आहा थंय मॅसेज करची. मागीर हांव पळयतलो तो मनीस जेन्युइन आहा बायल मनीस चेडू मनीस आहा जाल्यारूच हांव नंबर शॅर करतलो. ते बीन प्रियाच्या परमिशनान सारकें. आनी आमच्या चॅनलाचेर जर तुमी नवे आसा जाल्यार प्लीज वचा चॅनल ओपन करा आनी सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब करीत जाल्यार आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट गो आसा. आनी गायज तुम्ही ब्लॉग तर पळयता पण ब्लॉगाक लायकूच करिना आनी हायप तर तुम्ही मारीत ना. सो गायज हायप बी मारा आनी आमच्या ब्लॉगाक लायक बी करा. सगळे करून पळयात. आनी येस हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. टील देन टाटा गुड नायट आनी बाय. आनी म्हाजी RX कशी आसली ती सांगात म्हाका. खूब जाणांचे मेसेज कॉमेंट येयला तरी सांगा. खूब हॅपी आहा हांव सारको RX जाल्यार. RX बरी आहा. म्हाजे पयलीं सांगात तुमी म्हाजे खंयचे कपडे बरे दिसतले ते. चला टाटा.